क्रेडिट म्हणटा तो फर्स्ट पयली पेरंट्स आनी इवन द कोचीस, सगळे कोचीस. आतां सगळ्यांक हांव नांव करूं शकना, बट खूब कोचीस अशे आहा. सो स्टार्ट हांवें हांगा माया सेंटराच्यान केलें. सो पयली क्रेडिट तांकां आसतलो ऑलवेज. आनी म्हणटा तें ऑफकोर्स माय कलिग्स. सो तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलो इतलो हे करपाक. सो म्हाका परफॉर्म करपाक हे केलो. सो तांकां थँक्यू. सो एक्सपिरियन्स तूं पळयत जाल्यार इफ गोवान तूं रावलो, ओके, गोवान रावलो तुका तितलो हें मेळना, म्हणजे कितें सांगतलो एक्सपोजर मेळना. इफ तूं भायर गेलो डिफरंट टायप्स ऑफ प्लेयर आसता, डिफरंट हे आसता. सो इफ तूं हार्डवर्क करीत रावलो, ओके, सो इफ हार्डवर्क करीत रावलो तुका इन द एंड मातसो तरी हें मेळटा. सो हार्डवर्क करीत रावपाक जाय आनी जाता तितलो एक्सपोजर घेवपाक जाय. सो इफ तूं स्किलफूल आहलो जाल्यार ओके आहा तशें, बट मेन म्हणटा ती तूं एवरी टायम डिसिप्लीन रावपाक जाय. सो इफ डिसिप्लीन रावलो जाल्यार तूं एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन ग्रो जाता. इफ तुमी लायक एनी सिलेक्शन ऑर हेका गेले, ट्रायल्साक गेले, इफ सिलेक्ट जावना केन्ना डावन जावं नाका, ओके. सो एवरी टायम हार्डवर्क करीत रावपाक जाय. हार्डवर्क करीत जाल्यार सक्सेस मेळटलो. इवन इफ कोणी कितें म्हटलें सो घेवपाक जाय, इन गूड वे तुमी घेवपाक जाय. सामकी छाती फुडोवन येता आनी फिलींग व्हेरी प्राऊड दॅट म्हाका चान्स मेळ्ळो की अशा एका प्लेयराक कोचिंग करपाक. फिलींग व्हेरी फॉर्च्युनेट म्हणटा पळय तशें म्हाका फील जाता. हांव हांगासर आयज म्हाजे बरोबर आनंद आडकोणकराक मिस करता, बिकॉज जितले म्हाजो वांटो आसा तितलोच तेजोय वांटो आसा. कारण आमी दोगूय सेंटर नंबर 10 गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील हांचे मया कोचिंग सेंटर चलता, थंयसर आमी कोच करताले. आनी लकीली आमकां हर्ष पत्रे त्या सेंटरार मेळ्ळो आनी म्हाका अशें दिसता की तेजोय इल्लोसो भितून ही इज ऑल्सो फॉर्च्युनेट की तेज्या घरा लागीं एक फुटबॉल सेंटर तयार जालें आनी तेका तेज्या फुटबॉल कारकिर्दीक वाटचाल मेळ्ळी. आनी जेन्ना तो ते ग्रावंडार येतालो आनी खेळटालो पयल्याच 1-2 म्हयन्यान कळोन दिसलें की आमकां की हो सादो सुद्दो प्लेयर ना. आमी म्हणटात की भुरग्याचे पांय पायणान दिसता. आनी तेन्नाच आमी तेका परत 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 सांगतले की यू आर नॉट ऑर्डिनरी प्लेयर. सम डे सम हाव यू आर गोइंग टू प्ले फॉर नॅशनल टीम. सगळ्यात पयलीं 2012 जेन्ना स्वर्गीय मुख्यमंत्री बाप मनोहर पर्रीकर आनी भारत देशाचे डिफेन्स मिनिस्टर हांच्यांनी 2012 जेन्ना फुटबॉलाक रेकॉग्निशन दिलें आनी 2012 फुटबॉल ही ऑफिशियल गेम म्हणून डिक्लेअर केले. त्या टायमार तेंच्यांनी सेम टायमार तेंच्यांनी फुटबॉलाक प्रोत्साहन दिवपाक आनी फुटबॉल पूर्ण विलेज एरियेन पावोवपा खातीर जीएफडीसीची सेंटर स्टार्ट केली. सो तेच एक तेंचें व्हडलें पावल आसलें आनी तितूंतल्यान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळे प्लेयर्स तयार जायत गेले. ही सेंटर त्या टायमार सेंटराचेर ऑलमोस्ट 250 भुरगीं आसलीं आमची. आतां ती 2 सेंटर जाल्या. आतां मयान 2 सेंटर आसा, एक शिकेरी सेंटर आनी एक मया सेंटर. दोनूय मयानूच आसा. आतां एट प्रेझेंट मया सेंटराचेर ऑलमोस्ट 150 भुरग्यांचें रजिस्ट्रेशन आसा. हांव 2012 स्टार्ट जाल्लें. हांव 2012नूच जीएफडीसीन जॉइन जाल्लो आनी 2016 हांवें रेजिग्नेशन दिलें. म्हणजे आमचे मित्र शैलेश पत्रे यांचो सुपुत्र श्री हर्ष पत्रे ज्यांच्यानी फुटबॉल पठार आपली नामना संबंध देशभर आणि जगभर दिल्ली आसा. होच एक प्राउड मुमेंट आमकां मयाकारा खातीर आसा. हर्ष पत्रे हो आमच्या तिखाजन गांवचो भुरगो जेणे मय मतदारसंघांसून रिप्रेझेंट करून आयज तेणे भारतीय टिमीन अंडर 19 टिमीन तो खेळ्ळो. हो एक आमच्या मयाकारा खातीर एक प्राउड मुमेंट जाला आसा. आयच्या क्षणी शैलेश पत्रे आनी तेची सौभाग्यवती हांगासर आसात. तांकांय बी हांव मना काळजासून तेंचें अभिनंदन करता. तेंच्या ह्या सुपुत्रान संबंध जगभर आमचें जें नांव रोशन केलें त्या बद्दल त्या पालकांचें तेंचे पयलीं मनापासून तेंचें अभिनंदन करता. तशेंच आमच्या मया खातीर हो एक प्राउड मुमेंट जाला आहा जेणे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील आनी सेंटर ह्या सेंटराचेर आमच्या मय मतदारसंघान तेन्नाचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी आतांचे ऑनरेबल स्पीकर श्री रमेश तवडकर यांच्या मदतीन स्वर्गीय अनंत शेठ यांच्यानी
2 हांगासर GFDC सेंटरां सुरू केल्ली आनी त्या सेंटरांचेर कोचिंग घेवन आयज हो आमचो भुरगो हर्ष पत्रे त्या सेंटरांसून वयर सरलो आनी आयज तेणी जगभर आपली नामना जोडलेली आसा. पहिले प्रथम तेज्या ह्या यशा बद्दल आमकां अभिमान आसा आनी आमी देवा कडेन मागता की तेज्या ह्या खेळा मळार तेजी खूब आनी खूब उन्नती जावची, जगभर तेजें नाम आनीक आनीक रोशन जावचें. आमच्या माय मतदार संघाच्या समस्त देवतां कडेन प्रार्थना करता आमच्या मायेकारांचे सगळ्यांचे आशीर्वाद तेजे फाटसून आसतले. तशेंच GFDC सेंटराचेर जे कोच तांकां कोचिंग दिवन बालपणासून ताका वयर काडलो त्या सगळ्या GFDCच्या सगळ्या कोचांचे हांव आभार मानता. नितीन गाटी जेंच्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या आधाराचेर तेंचे धडे घेवन तो फुडें सरलो तेजेय आभार मानता. कारण ज्या भुरग्याचे अशें म्हणटा भुरग्याचे पांय खंय पायड्यान दिसता असो हो भुरगो ज्याचे पांय पयलीं पासूनच ह्या फुटबॉल खेळाचेर एकदम अशें तरबेज जाल्लो असो भुरगो आनी आयज त्या भुरग्यान आमच्या मयेकारांची छाती फुगयल्ली आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.